Kristi lokkaudeta, palkak poduksutta, nadalang munduta, sorgian utsutta. Kristi lokkaudeta, palkak poduksutta, nadalang munduta, sorgian utsutta. आता आम्ही सगळे स्वर्गाक लायताव दोडे दोयेन आमकां बोडे आमी बाकी दुबळे तुये 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 देवून स्वर्गा पावणे तुये 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 बागोया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं. तुमची सगळे आसूं. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां मागीर मोगाचो युकार सकाळच्या दिसा मिसा भेटीन वांटो घेवं. जितले आमी लागीं पावता जेजूचे जल्माचे परबेक तितलीच पवित्र सभा आमकां उलो मारता आमच्या मना काळजाची तयारी जावंक. इस्रायल पोरजा गायन करून आड्डून म्हणटाली रोरा तेचेली देस सुपेर एत नुबेस प्लू अंत युसूम. जमीन उक्ती जावं मळबांतल्यान आमकां नितीवंत मेळूं. असलींच भावना आमची समस्यांची जावन जेजूक आमचे मदें घेवंक आमी तयार जातना आमकां सगल्यांक आपले कृपेन बोर तो हाडटा ती शांती आनी तो हाडटा तो आशिर्वाद आमचे सगल्यांचेर पडूंक मागुया. मागुया हे मिसांत ग्रेसील ऑफिस हे आमचे भयणी बसत येवंतून गेल्या. आमचो शेजारचो बाब नोलास्क बेलार्मीन पेरेरा काल सकाळी अंतरला. ताचे बसत मागुया स्वर्गीच्या बापान आपली शांतीन ताका घेवं. आज आपलो वाडदीस संभ्रमतेल्या आनीक लग्नाचो वर्शीक दीस संभ्रमतेल्या बसत मागुया. आतानाज मनसरात आमचो पेंजीम MLA आनी आमचो तालगांवचो भाव फादर टोनी आलेमांव हॉटसेल डॉन बॉस्को घराचो रेक्टर शॉन दे आल्मेदा आपलो वाडदीस संभ्रमतात. तांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागतना आनी बरी भलायकी तांकां आवडयतना फ्रेझल आनी वेरोनिका आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात. फ्रेझल आनी वेरोनिकाचेर बापाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक हे मिसांत मागुया. आनी आमचे मागणे देवाक मानता ते भशेन जावं आमी असोक म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे बक्षणे मागून हे मिसा भेटेक तयार जावया. हे जेजू तुज्या केरीत आशिर्वादान तुजे शांतीन आनी तुज्या मोगान आमकां भरूंक ये सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. हे जेजू काळाव करी नाका. तुजी शांती आमचे काळजान दवरून तुजे जल्माची वाट पळोवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. हे जेजू आमचे संबंद एकामेका सवे अदीक गोट करूंक एकचारान सहभागिलीपणान आमचे मिसा ओळखून तुजे सांगताक सर्गीची वाट चलोवंक आमकां शिकोवंक ये सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. आनी सरपद वेदार देव आमची काकलूत करूं
सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सायबीण मायन सदांच देवाच्या उतराक वय म्हळें आपलो वयकार दिलो. सगळेच वेळार हो वयकार तिचो आसलो. आमी देवाची कुशीक सदांच आमची मान बागोवंक आमी देवाची कुशीक राजी आसूंक मागुया. सासणांचे देवा, जेन्ना सोडवणीचो संदेश दिवंक तुजे दुताक निश्कळूंक आंकवारीशी तुवें धाडलोय तेन्ना तिणें तुज्या उच्चारून नजो आसलेले शब्दाक आपल्या कुसव्यांत घेवन सांबाळलो आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरून देवाचें बिराड ती जावंक पावली. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तुजे कुशेक सदांच कालती जावंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. इसाइयास प्रवाद्याचे पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक कुणा माग. ती पाटाल्यांतली खोलायेंतली वो उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आकाशान परतीपाल केलो ना, हांव मागचो ना. सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसाईसान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक दाविदाच्या घराण्यांत. मनशाची सोंसणीकाय तिडोयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदतात. बरें तर सर्वेस्परूच तुमकां एक कुणान दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गर्भेस्त आसा. रोखडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हणगे आमचें मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्परतो. म्हणया, मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्परतो. सर्वेस्पराचे आदी आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगळी संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब. मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्परतो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत. ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरून कोणाक फावो. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो उलकेन पोलक्या वस्तूंक लोबदना तसल्याच मनशाक. जबाब. मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्परतो. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सणवदरा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसा. तुजें मूख पळोवन आशेता, जाकोबाचे देवा. जबाब. मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्परतो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय. दाविदाची चावी तूं, सासणीक राजाची दारवंटे तूं उगडटाय. काळोखाचे बणकुनींत बसलोल्यांक कैद्यांक सुटका दिवंक ये.
सर्वेश्वराक जय जय सर्वेश्वराक सर्वेश्वराक जय जय सर्वेश्वराक सर्वेश्वराक जय जय सर्वेश्वराक 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 जय जय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिल्याच्या शारांत देवान गाब्रियल दूताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दावेदाच्या गोरोण्यांतल्या झुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचे उतर जाल्ले. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजे सोबे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबुरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दावेदाचें शिवासोण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोरोण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताक गर्भ संभोवला आनी वांचटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणें. आनी देवदूत तिचे सुरशिल्लो कोडसुरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानू, आमी दोनूय वाचपान आयकोला ते भाशेन आमकां आयज देव मारयेक विचून देवान जें काडलें आनी मारयेक विचून काडले उपरांत तिका जे मिसांव देवान दिल्ले ताचो उगडास आमी कोत्ता. आनी हें जें देवान मारयेक विचून काडलें त्या सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक ती देवाक आदार दिता. तेच परी मोगाच्या इश्टानो, देवान फकत मारयेकूच विचून काडूंक ना, पूण म्हाका आनी तुका आमकां सगल्यांक देवान विचून काडला ताचें मिसांव फुडें व्हरूंक. आनी हें आमकां आमच्या बावतिजमा वरवीं मेळटा, कित्याक बावतिजमा वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता, आमी देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक तयार जाता. आयच्या पयले वाचपाचें नदर मारल्यार आमकां गमून येता की आहाज राजा तो संकोश्टाक सांपडलेलो, कित्याक असिरियेची फौज ताचेर आक्रमण करूंक तयार आसली. आनी असल्या संकोश्टा वेळार इजायास प्रवादी ताका म्हणटा, तूं भियेव नाका, सर्वेस्पो देव तुका वाटायतलो, तो तुका वाट दाखयतलो. पूण आहाज सोत मानूंक तयार आसना, तो दुबावता. आनी ह्या पासत इजायास प्रवादी देवाच्या उतरा प्रमाणे ताका सांगता की तुका देव एक खुणा दितलो
आनी हेंच कितें आयज शुभ वर्तमानान आमकां दिसून येता, जी खुणां त्या काळार देवान बासायली ती आतां जेजूच्या जल्मांत थावन ती साकार व ती सोपूर्ण जाता. रविंद्रनाथ टॅगोर गितांजली आपल्या ह्या बरोवप्यांक एक उदाहरण दिता. तो म्हणटा, एक मनीस देवाक सोदीत वेतालो. तो देवाक सोगले कोडीन सोदीत वेता आनी शेकीत तेका देव मेळटा. आनी जेन्ना तो देवाक भेटता तेन्ना हो देव मेळटा उमके कडेन आसा म्हणटूच तो पोत्तून भायर सोदता आनी देवाक सोदीत वेता. आनी तो पोत्तून केन्नाच त्या स्वातेर पावना. तो जाणा आसलो देव खूंय आसा, तरी आसतना तो देवाक सोगले दुसरे कडेन सोदता, पूण त्या स्वातेर पोत्तून वचना. तेच परी आहाज राजाची गोत चालवली. आहाज राजा भियेलो की ताका आपले जिवीत गोडे न्हवसरूंक पडटले. ताका जोरी तर देवान वो देवाक ताची भेट जाली जाल्यार ताचें जें कितें वांकडें आसा तें ताका सारकें करूंक पडत. आनी आयज ही गोत आमचेय जावन आसा. जेन्ना आमकां देव उलो कोत्ता, जेन्ना देव आमकां पाठयता ताचें मिसांव फुडें व्हरूंक, तेन्ना आमकांय जायते फावटी भिरांत दिसता. कारण थोडी वस्तू आमच्या जिवितांत आसात ते आमी बदलूंक सोदनात. थोडी वस्तू आमच्या जिवितांत आसात ते गोडे आमकां अवघड जाता देवा चोरशिल्ले लागीं रावंक व देवाचे येवजणे प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमची पावलां मारूंक. तर ह्याच पासत मोगाच्या इश्टांनो, आमी मारयेचेर आमची नदर घालुया. मारयेन देवाक होयकार दिलो तेन्ना फकत त्याच वेळार होय म्हणूंक ना, पूण जिविताचे दर एके घडयेक तशेंच जिविताच्या दर एके परिस्थितीन तेणें देवाक होय म्हणलें. तर दर दिसा देवाक होय म्हणूंक मारया जावन आसा आमकां जण एकल्याक नमुना. तर आमी आमच्या ह्या आदवेंताच्या काळान आनी नातालां रोखडीच पावतली, तर नातालाक आमी आमची तयारी कोत्ता आसतना आमची चवकशी करुया आमच्या काळजा मनाची, की हांव देवाक जाय तशें जिवीत जिवंक तयार आसा काय, वो कसलीय आडकोड म्हाका देवाक जाय तसलें जिवीत जिवंक अवघड जाता जाल्यार, आव्हान हाडटा जाल्यार हांव तें म्हज्या जिवितांत कशें तें बदलूं येता आनी कशे भाशेन हांव देवाचे खुशे प्रमाणे म्हजी पावलां फुडें मारतलो. तर अशेंच आमकां हें दोनी वाचपा कडल्यान मेळटा. तें म्हणल्यार आमचें जिवीत आमकां देवान विचून काडला, तर आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक आनी ह्या नातालाच्या काळाक आमकां आमची काळजां मनां जेजूक घेवंक तयार जावंक ह्या मिसांत आमकां जण एकल्याक कृपा आनी बोड मागुया. आनी हेंच करूंक ह्या मिसांत आमी आनी जिवितांत फुडें व्हरूंक आमी वावरुया. भेटोवनीक आमी गायन गावुया. सर्वेस्वरा देवा C30 पान 40 C32 पेज 42. सर्वेस्वरा देवा स्वीकार कर हे देणे त्या सोऱ्या उड्याचे दिव्याक तुका मागता तो शिको हे बेटे घालता सुख दुःखांचे याज्ञिक पवित्रुत्रा कोहुंदलो podruca या सोऱ्या उड्याचो आमचे देणे करू पावतलो क्रिस्ताचे कुडरगत त्रासांचो. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोरपदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान खरी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेश्वर आमचे बापा, ह्या उत्तम बलिदानाचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल. बाबार्थान आनी बरवंशान आमी आशेतां तें सासणाचें जिवीत
हे बलिदाना वरवीं आमकां मेळूं हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात आनी उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पोद्विधरा आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळे प्रवाद्यांनी परगटले. उतरावरत्या मोगान आंकवार मेरेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फाव केलें. तो आमच्या मोदयेवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 Tolvarazzo sorbis portum, Sorganizosa, Olea tucea voivova, Usorgi tuca soi, 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 Sorveșvorace nami, Eta tata zoi zoi, Usorgi tuca zoi zoi, zoi zoi zoi. देवा आमचे बापा, खरेंच तूं पवित्र आनी आमा तुज्या भुरग्यां तांय तूं भोव मोगाळ. देखून तुजे तांय आमचे उपकारी मोन दाखोवंक हो उंडो आनी सोरो आमी तुजे मुखार हाडटा आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुजे पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. अशें तुवें आमकां दिलाय तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतले. आपले मरणाची आदली राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस ताणें दाकां सोऱ्यान बोललोली कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराची हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. बापा, जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आतां आमी करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उगडास करून आमच्या पासत कुर्सार केळिल्ली ताची कूड आनी आमच्या पासत कुर्सार बारयलेलें ताचें रगत
आमी तुका भेटयता. बाप्पा, जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बरोबर आमकांय तुजे बेगीन घे. तूं आमचो मोग कोत्ताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तुज्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बेश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा कोडे मनाचे आनी काळजाचे एकवटांत आमकां सांबाळ. आंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून दोनूत, आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते भक्तां बरोबर तुज्या राज्यांत आमकां वांटो दी. बाप्पा, तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां. बुकूर नेवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांक, आज आपलो जल्माचो दीस पाळटल्यांक, आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस संभ्रमतल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्यांक, ल्हानांक आनी व्हडांक तुज्या सर्गीच्या सुखांत घे म्हूण आमी विस्वासान प्रार्थता. कश्टां दुखीक सांपडलेल्या समेस्तांची बापा दया कर. देशां देशांनी आसलेल्या सगळे ख्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतले सगळे मनशांक तुका ओळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जिवंक कृपा दी. बाप्पा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो तुजो सासणीक मोग ओळखून आमी अजाप जाता आनी तुका वाखाणून आमी तुजी तुस्त गायता. म्हणून त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. भाव भयणीनो, मारयेक विचून काडली, आपल्या पुता सरवंडाराची आवय जावं आमकांय दिव्याक एकल्याक विचून काडटा. आपल्या कार्य आपणे आमकां दिल्लें मिसांव आमी शार्ती पावूं. मारयेचो सदांच देवाक जबाब ओयकार जालो. आमी कश्टां मदें पुऱ्यान जायत्या आव्हानांक फुडो करतना पुऱ्यान सदांच बापाक ओयकार दिवंक, ताचे कुशेक मान बागोवंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा, तुझें नांव पुनीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक दोशीता तशी आमची पातकां भरोस आनी आमकां तांणी पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां वाचय. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान तेकता. तर आमकां तुजी उदार ककुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वाकंतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुतांक मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. हास्त्या तोंडान एकामेकाक शांती दियात. देवाचो पूत मनीसकुळाचो एकलोच सरवंडार ओपळे. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे जेजूचे जेवणांत भक्तीपणी वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी.
जेजू मोच्या देवा, जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D17 पान 56, D17 पेज 56. जेजू मोच्या देवा, आवडे घेवच्या तुका. जेजू मोच्या देवा, आवडे घेवच्या तुका. प्रार्थूया. प्रितचे बापा, सुर्गीच्या काणान पोसताय तांकां तुज्या आदारान दिसा दिसपोटी सांबाळ आनी तुज्या सुर्गीच्या जेवणाची गोडसाण चाखतात ती कोरी सवस्काय भोगूंक पाव म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. भावमळीनो, आज सांजे 4 वरांचेर आमचे शेजाऱ्याक संपल्लो आमचो भाव इंतेर आसा नोलास्को बेलार्मीन पेरेरा. हे आमच्या भावाचो टिचर लुइजा हिचो घरकार इंतेर सांजे 4 वरांचेर घरांतलो भायर सरतलो मीस. आमचे इगोजेन कुमसारां आसतलीं आयज फाल्यां परवां हे 3 दीस सांजे 5 वरांचेर इंतेर सोंपल्या उपरांत 5 वरांचेर कुमसारां आसतलीं. तशेंच 6:30 वरांचेर आयज आमचो सिनियर सिटीजन्स हांचो क्रिसमस पार्टी, क्रिसमसाचे सांगाताक मेळावो. हो मेळावो आमचे फर्स्ट फ्लोराचेर इगोजेचे हॉलाचे फर्स्ट फ्लोराचेर जातलो सांजे 6:30 वाजता. आमचे सिनियर सिटीजन्सांक खेरीत आमंत्रण तांणी सगल्यांनी नातालांची कुशालकाय आपल्या काळजांत दवरूं. आज आमचो कुमुन्यांव घराघरांनी निमाणो दीस. फाटले 3 दीस आमी सगळे घराघरांनी वचून कुमसार करून गरज तांकां माखणी दिवन पिडेस्तांची तांकां नातालांची पुरबेक आमी तयारी केल्या. आज 3रो दीस. आमची भयण फाटल्यान एक स्टॉल आसा, उरिल्लो थोडो वेपार आमचो नातालांचे डेकोरेशन्स भायल्यान विक्रेक आसात. तुमी बॅट करची, मातशें रावचें आनी तुमकां खुशी आसा जाल्यार तुमच्यांनी घेवं येता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आनी सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून येयात मारये भाशेन देवाची खुशी करूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा शेवटाचे गायन गाऊया. नोमान नोमान मारये टी 30 पान 219 टी 37 पेज 219. आंकवार मारये आमचे सांगातील गाऊया गाडगे स्वर्गावेले काळजांतन बोलूया. नोमान 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 मारये नोमान 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 मारये नोमान 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 मारये नोमान 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 मारये. तिच्या पायामी विश्वासान बोलूया. तिच्या कोपात सोगली